नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। सिकेराचो पुतळो विधानसभा संकुलांत बसोवंक 2 खासगी थारावाच्यो नोटीसी। सुदीन म्हणटा मोगोचें थारू ना, विजय म्हणटा मोगोचें नांव बदलपाची संद, स्ट्रॅटेजी सिक्रेट। बेहिशोबी मालमत्ता केशीत विरोधी पक्ष फुडारी बाबू गवळेकार एसीबी मुखार आयलोच ना, माल्ली कूस। एसीबीन धाडिल्लें समन्स, विधानसभा अधिवेशनाचे कारण सांगून बाबून मागलो प्राद। राज्यसभेत येता मोटर व्हेकल नेम दुरुस्ती विधेयक पास जाले उपरांत 3 म्हयने भितर कायदो गोंयांत 10 पटीन वाडटले तालां, रस्तो सुरक्षा सप्तक सुरू। कोरगांवच्या लोकांक पिवपाच्या उदकाच्यो कटकटी, ग्रामसभेत विशय तापलो। मंत्री आमदार बाबू आसगांवकार ऑफिसरांक घेवन ग्रामसभेत, ऑफिसरांची खरडपट्टी। आणि वर्ल्ड कप जिखपी अंडर-19 टीम इंडियाक मोठ्या दबाज्यान येवकार। मुंबई विमानतळार एमसीए अधिकारी आणि क्रिकेट फॅन्सांनी दिलो येवकार। जॅक सिकेराचो पुतळो विधानसभा संकुलांत बसोवचो म्हूण 2 खासगी थारावाच्यो नोटीसो विधानसभेत पावल्यो। उपसभापती मायकल लोबो आणि एनसीपीचे चर्चिल आलेमावान थाराव घाल्यात। काँग्रेसीन म्हणलें तरी अजून मेरेन तरी थाराव घाल्लो ना। दुसरे वटेन सुदीन म्हणटा पुतळ्याचेर मोगोचो निर्णय जावपाचो आसा। सुदीनाक मोगोचें नांव बदलपाची बरी संद आसा म्हूण विजय सरदेसायान मोगो टॉंट मारलो। अर्थसंकल्पी विधानसभा अधिवेशनात जॅक सिकेराच्या पुतळ्याचो बरोच इश्यू जावपाची चिन्ह दिसतात। सत्ताधारी आणि युती पक्षांनी नेट लायला जाल्यार काँग्रेसवाल्यांनी तातूंत फंड मारला। जॅक सिक्वेराचो पुतळो विधानसभा संकुलांत बसोवचो म्हूण विधानसभेत खासगी थारावांच्यो 2 नोटीसी आमदारांनी दिल्यात। सध्या मायकल लोबो आणि एनसीपीच्या चर्चिलान थाराव घाल्यात। मायकल म्हणटा सगळ्यांनी तेको दिवचो। Resolution is moved, no? Okay. Long back. Resolution is moved by me and Churchill. I don't think Congress has moved it. They have taken a resolution within the party CLP that they will move a resolution. When that resolution come, we will see. No? So you feel that Congress should support your resolution? I feel the people who are in the government has to support this resolution, and the resolution will be passed by everyone, not only Congress or something. BJP, Congress, MG, Goa Forward, Independents, everybody. मोगोचे मंत्री फुडारी सुदीन सिक्वेराच्या पुतळ्याचेर पक्षाची भूमिका अजून स्पष्ट सांगिना। वेळ येतगीच खंय कितें तें सांगतलो। अबाउट जॅक सिकेरा विशीं योग्य वेळार योग्य टायमार उलयता। ना पण तुमची भूमिका असेंब्लीन कशी आसतली? रेझोल्यूशन येयलें जाल्यार मग तुमच्या पार्टीचो प्रश्नच ना। रेझोल्यूशन हाडप की ना हांव पयलीं सभापतीचो हांव ताचेर कांय उलोवंक शकना। असेंब्ली ऑन आसा, सभापती निर्णय जो घेतलो त्या वेळार हांव म्हजें मत प्रगटायतलो। ह्या वेळार आमी सभापतीच्या निर्णयाचेर मत प्रगट करूंक शकना। बट यू ऑल विल ऑपोजिट? हांवें सांगलें ह्या वेळार आमी सभापतीच्या निर्णयाचेर मत प्रकट करूंक शकना। आमचें तोंड बंद आसा आनी योग्य वेळार योग्य ती शहानिशा करतलो। आनी रिगार्डींग जॅक सिकेर ऑल्सो कितें कितें गोश्टी घडल्यो त्यो कश्यो जाल्यो तेंय हांव सुतोवाच त्या वेळार करचो पडलो जाल्यार करतलो, ना जाल्यार म्हाका तातूंत इंट्रस्ट ना। सुदीन ढवळीकाराक पक्षाचें नांव बदलूंक खंय बरी संद आसा। मोगोन सिक्वेराच्या पुतळ्याक तेंको दिवंक जाय म्हूण टीसीपी मंत्री विजय मातसो खोचक उलयलो। गोंयांत गोंयकारवाद म्हणटा तो हाडपाचो टायम आयला। कळ्ळें तुका न्ही? गोंयकारवाद पार्टीचें नांव बदलून महाराष्ट्रवादी म्हणटा तें चेंज करचें पडटलें। फुडें जर गोंयांत एक्सेप्टन्स जाय जाल्यार मोगाळ गोंयकार पक्ष एमजी पार्टी उरता। हाजे पयलीं बाब सुदीन ढवळीकारान ताचेर विचार केल्लो आहा। सो दीज आर सजेशन्स and it is a golden opportunity for them to prove that M does not stand for Maharashtrawadi. No, M does not stand for it. Yeah. एक prove करपाक ताका चान्स मरे and I am sure he will take it. तो म्हणटा ते सारकें. So ताणी चेंज करचें तेंचें ना तो करतलोच न्ही। अरे there is no longer an issue of Maharashtravad.
गोंय स्टेट जाली आतां तरी टायम आयला गोंयकारवाद चिंतपाचो. सो यू फील एनसीपी शुड चेंज their I don't feel. I feel it's an opportunity. They should not leave opportunity. चेंज केल्यास कोण आता थंय महान गोंयकारांची पार्टी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार सकाळी एसीबी मुखार आयलोच ना, कूस मारली. बेहिशोबी मालमत्ता केशींत एसीबीन ताका समन्स काडून सोमार सकाळी 11 आपयिल्लो. विधानसभा अधिवेशनाचे कारण सांगून बाबून टायम मागून घेतला. एसीबीची एसपी प्रियांका कश्यप सांगता त्या प्रमाण ताका 21 मार्च मेरेन प्राज आसा. आपने बुलाया था, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा था, क्या एग्जैक्टली क्या स्टेटस है इसका? अभी उन्होंने टाइम मांगा है एंड अभी लेजिस्लेटिव असेंबली होने वाली है, सो ही इज प्रोबेबली बिजी विद प्रिपेयरिंग फॉर दैट. सो 21st तक का टाइम मांगा है. Ma'am, you were supposed to appear here in which matter? द DA केस. फाटल्या सप्टेंबरान एसीबीन बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात बाबू आड FIR घाल्लो. ह्या प्रकरणात ताच्या केप्या आनी मडगांवच्या घरान आनी ऑफिसाचेर एसीबीन छापे मारिल्ले. बाबूचे केपेच्या घरान मडक्याचे रिसीट बुक, स्लिपी आनी रेकॉर्ड्सूय मेळिल्ले. क्वेश्चन बी घालपाक जाय. आतां हें डेली मिटींग शेड्यूल केल्ली आसा पळय आतां, आनी क्वेश्चन घालचे पडटात. कॉलिंग अटेन्शन, रेजोल्युशन, खूब काम आसतलें आतां. असेंब्ली लागून टायम मागला. ओके, तो केन्ना मेरेन टायम मागला तुमी आतां? टायम हांवें मागला हेका लागून हेजे पर्यंत म्हळ्यार फेब्रुवारी 21 पर्यंत. 21 तारखेक असेंब्ली काबार न्ही. ओके, फेब्रुवारी सॉरी मार्च 21st. हय, मार्च 21st. 19 फेब्रुवारी टू 21 मार्च असेंब्ली. ओके ओके. आणि ते असेंब्ली हे पयलींचे दुसरे थोडे आहा ते सगळे प्रिपरेशन आसता न्ही. मिटींग शेड्यूल सगळे जाल्ले आसात. मागीर ते भायर तुगेल्यो कोणते आमचे भरपूर काम आसता, क्वेश्चन घालपाचे आणि भरपूर असं प्रिपरेशन भरपूर आसता न्ही. हेच्या पयलीं आमी कॉपरेट केला आणि हेचे फुडें आमी फुल कॉपरेशन म्हणजे आसतलें. सध्या तरी विधानसभा अधिवेशन सुरू जाय मेरेन आनी उपरांत एकदा विधानसभेचे अधिवेशन सुरू जाले काय बाबूक एसीबीच्या चवकशेचो हुस्को ना. प्रुडंटा खातीर चेतन कवस. घेऊ एक ब्रेक.